आमच्या एकट्याच भुरग्याच्या नदरेन येयली ती म्हणून तो चेक करपाक गेलो. तेणें अशें पळयलें की ते गाडयेन सगळे गोवट्यो आनी सगळे मांस भरून हाडला. पूण ते गाडी पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की ते 1 आनी 2 ना, तेंच्या खंयच्या तरी डॉक्युमेंटाचेर एक बरयलां की फक्त 180 किलो 180 किलो कितें तरी ते ट्रान्सफर करता म्हणून मांस, फक्त मांस हें न्ही काय मांस कितें तरी ट्रान्सफर करता म्हणून. पूण थंय पळयत जाल्यार 6 काय 7 कितें तरी गोवट्यो आसा हेज्यो गायच्यो काय म्हशीच्यो कितें तरी अश्यो गोवट्यो आसा. ओपनली अशें खंयच्यान तरी कोणा आतां गोंयान मारल्या काय बोरये मारल्या काय आतां खंय फोंड्यान मारल्या तें आमकां खबर ना. ते सांगता की ते बेळगांवच्यान खंयच्या तरी हाडला. पूण बेळगांव जर कापल्या जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी पोलीस मोल्या चॅकपोस्टाचेर खंय तरी तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय आशिल्लें कळ्ळें. आनी दुसरी म्हटल्यार हे आतां 7-8 लाखाचें तरी आसतलो हें जे जप्त केला पळय 7-8 लाखां तरी आसपाकूच जाय. हे पयशा लावन कितेंय करपी कळ्ळें, हेंचें हें पडप ना कळ्ळें, पयशा लावन कितेंय करपी. हे एक दिसाची ना गजाल, ही डेली हें जाता. हांकां रातचे 1-12 सुमार हे खंयचे जे आमचे स्टे कॅटल्स आसा पळय न्ही तांकां उबारून व्हरता ते रातचे कळ्ळें. आनी हांगा स्लॉटरींग जाता, इल्लिगल स्लॉटरींग जाता आनी इल्लिगल ट्रान्सपोर्टूय बीन जाता. सो हांव पुलीस हेजे कडेन मागता डिपार्टमेंटा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन बी की हेका लागून तेणी कितें तरी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाकच जाय. कित्याक आमचे गाय ज्यो आमी गोव माता म्हणटात सो तांकां अशें मारपाक अशें दिवपाक जायना. तेजे कितें इल्लिगल कितें करून बरी कडक कारवाई जावपाकच जाय.